सायडीन सगळे गाडये जाते. फक्त हे जे लोकल लोक असतात 17 किंवा संपूर्ण पेडणे तालुक्यातले हे बांदा ही बाजारपेठ एक त्यांना सगळ्या लोकांक सोयीस्कर अशी बाजारपेठ आहे. आणि सिंधुदुर्गात एकही पेशंट नाही असा कोरोना मुक्त सिंधुदुर्ग आणि गोवा कोरोना मुक्त आहे. त्याच्यामुळे आमका पेडणे तालुक्यातल्या लोकांक बाजारपेठ बांदा परमिशन दिवची. या संदर्भात तुम्ही तुमच्या कन्सर्न आमदाराकडे किंवा कोणाकडे तुम्ही बोलणी केल्यात काय, अधिकाऱ्यांकडे बोलणी केल्यात काय? ह्याच्यासाठी आम्ही डेप्युटी कलेक्टराकडे जेव्हा व्हिजिट दिली त्यावेळी आम्ही बोलणी केली त्यांच्याकडे, व्हिडिओकडे आमच्या बोलणी केली. त्यांच्यानी काय सांग त्यांच्यानी तसा करू शकणार नाही. कारण तुम्ही तुमच्या सरकाराकडे बोलायचं पडतं कारण शेवटी ते अधिकारी असतात ना. त्याच्यामुळे ह्या माध्यमातून आम्ही सरकाराकडे बोलावू इच्छितो. कारण आमचे जो आमचा अबू आजगावकर मी ह्या गोष्टीत लक्ष घालूचे आणि आमका थोडीशी सवलत दिवची आणि आमचे मुख्यमंत्री तशी मी थोडेसे सरपंच या नात्याने तुमच्याकडे ह्या माध्यमातून रिक्वेस्ट करू शकतो. एक सरपंच तोरशे पंचायत विद्यमान मेंबर बबन डिसोजा हांव उलयता हेचेर की आमचे जो CM सांगता जीवनावश्यक वस्तू सगळ्यो येतात आमी चालू केल्यात म्हणटा. जीवनावश्यक जर चालू केल्यात म्हणटा तर ह्या चेकपोस्टार 15 चेकपोस्टा वयल्यान स्क्रॅप वयता, रेतयेच्यो गाडयो चालू जाल्यात आनी कितें कितें चालू जाला. फक्त आमी पळयता. आमी हांगा डेली हांव रिप्रेसमेंट दिवपाक येता, पुलीस स्टाफाक रिप्रेसमेंट दिवपाक येता तेन्ना हांव डेली पळयता. त्या साहेबांक तांकां सुद्दां विचारलें हेच्या वांगडा व्हायरस येवचो ना काय, ते येवंक शकता. हे जे चेक करतात ते आतां समज जस्ट बॉम्बेच्यान खंयच्यान ती गाडयो येतात ते समज ते व्हायरस घेवन ते जस्ट आतां टच जावन येयल्या तो मेळचो ना, ह्या मसनाचेर मेळोंक शकना. ते लोकांक ह्या सरकारान मातशें प्रिकॉशन घेवपाचें. तशेंच हालींच आमची एक गंभीर समस्या म्हणटा ती आमची हेची पोटा पाणयाची. एक जे म्हणजे जेव्हा अन्नधान्य जे आमकां मेळपाक जे खूब मुश्कील जाल्लें, आमकां जे बांद्या शिवाय आमकां पर्याय ना. जर सरकार हे ट्रान्सपोर्ट जर चालू करता, रेती आमच्या गोंयान रेती असताना जर महाराष्ट्रांतल्यान रेती येता ती जर चालू करता जाल्यार आमकांय तशें बांद्या वचून ते सामान हाडपाक दिवपाचें सरकारान मातशें आमकां परमिशन दिवपाचें. ते कितें तरी आमकां चॅक करून तुमी धाडा. आमचे खरेंच एक इतकी हालत जी परिस्थिती आहा की जे तुमी सरकारान सांगलें, कलेक्टर मामलेदारान सांगलें तुमचे सगळें हे पावतलें बुशारी दुकानाचेर, हेचे कडधान्य रेशनाच्या दुकानाचेर सगळें सामान पावतलें. अजून पर्यंत काय पावोंक ना. फक्त एक तांदूळा शिवाय आनी काय पावोंक ना. आनी ते सिलिंडर येतात ते टायमार आपले येतात ते, हेच्या पलीकडे आमकां अजून काय पावोंक ना. दुसरी गजाल आरोग्य सेवा तर परवाचे दीस आमचो गांवांतलो एक पेशंट एका मुतखडो तळावलो, ते वचोंक दिना जाले. कशें वचोंक दिना जाले, आमी कसो ताका चोर वाटेन व्हरून ताका एडमीट केला. एडमीट करून ताका सलायन लावन काम करून हाडला. ते आरोग्य सेवा सरकारान आमकां पावोवची. CMाक आमची कळकळीची विनंती आहा. आमचे खूब त्रास जाल्लेले आहात आनी हे आमदार मंत्र्यांक हांव सांगूंक इच्छिता की तुमी जशे इलेक्शनाक डोर टू डोर भोंवतात तशें तुमी आतां सुद्दां लोकांची समस्या जाणून घ्या, त्याच्या घरापर्यंत तेच्या दारापर्यंत वचात. जशें तुमी डोर टू डोर इलेक्शनाक गेला, आयज लोकांक गरज आहा तुमची, तुमी लोकांपर्यंत पावात, त्यांची समस्या जाणून घ्या. तुम्ही काम जावं वगैरे नाका जावं त्यांच्याकडे पावात आणि त्यांची समस्या जावन. हांव CMाक सांगूंक सोदता की हे मातशें हेचेर लक्ष घाल. तुम्ही गोरगरिबा पर्यंत कोण पावाना सर, हे मातशें तुमी हेचेर लक्ष घालचो. हे आतांचे परवाचे दीस एक कासारवण्णे आमचो वर्षाचो भाव गेलो जाल्यार दोतोरान ताका भायल्यान कितें जालां तर तो सांगता म्हाका मातशें चडोवन येता. तर तसो वच इंजेक्शन घे आनी ताका दुसऱ्या कोणी नर्सीन इंजेक्शन देना धाडला, ताका हात लावन चेक सुद्दां करूंक ना. ती मातशें तांकां ते करपाक लाय. आमची मोठी समस्या म्हणजे एक अन्न पाणयाचे सामान हाडपाची. पेडण्या शेतकरी सोसायटीन गेले आमी परतून येयले. आमकां हे सरपंच मेंबरांक व्हॉलंटियर केल्लेले आहात. आमकां सांगतात हे तुमी वचून सगळ्यांची समस्या जाणून घेयात. आमकां समज व्हायरस जाल्यार जबाबदार कोण? हे सरकार हांव CMाक सांगूंक सोदता हे तुमी मातशें प्लीज लक्ष घालून हेचेर मातसो कितें तरी तोडगो काडपाचो. आमकां फक्त बांद्या शिवाय पर्याय ना सर, बांद्या शिवाय पर्याय ना. पेडण्या वचोंक सगळो लोक पेडण्या वचोंक पावना, बसी चालू नात. ते बांद्या वचोंक आमकां तुमी चेक करात आनी बांद्या सोडात. ते आमकां ते सहकार्य करपाक रेडी आसा. PI 15 सकयल्या चेकपोस्टाचेर येयला महाराष्ट्राच्या बाउंड्री कडेन आणि ते आपण 1-2 पोलीस लायल्या प्रोटेक्शन. आमीच्या सरपंचान विचारले सर तुमचे वयर चेकपोस्ट आसा आणि हांगासून आमचे कोणय लोक बांद्या वयतात तांकां सामान मेळना. जाल्यार तेणी ताका सांगलें तुका सामान जाय जाल्यार लिस्ट दी म्हूण आनी आर्गुमेंट करूं नाका म्हणूंक लागलो 3 तारखे पर्यंत. बरें आसा म्हण आर्गुमेंट करूं नाका जाल्यार
पूण जेन्ना एक गाव येतात एरियेत ह्या 15 किलोमिटराच्या, सरकारच्या दृश्टीन प्रायव्हेट बसी बंद आसात, ट्रान्सपोर्ट बंद आसा. आयज ह्या गांवांचे लोक पेन्शनी खातीर आज घरा बसल्या, कित्याक वचपाक तांकां मेळना. कंडिशन आसा, मोटरसायकलीन गेल्यात जाल्यार फाटल्याक बायलेक हे घाल हेल्मेट. अशे जाणटे शक्यच ना तांकां हे गोष्टी करप, थंय पेडण्या वचून पेन्शन हाडपाक. कारण सगळ्यां कडेन मोटरसायकली ना, सगळ्या कडेन मोटरसायकली ना. कोण तरी कसो तरी कोणाचें लिफ्ट घेवन वता जाल्यार तेचे आज प्रॉब्लेम जाले, कित्याक कोणें दी लिफ्टोय मोकळो जालो, तुका हेल्मेट घालपाक तुका ना म्हाज्या कडेन, तूं म्हाज्या वांगडा येवं नाका म्हण. अशा तरेन सरकारची सुविधा आसून सुद्दां लोक हे वंचीत आसात की तांकां वचूंक मेळना बँके पर्यंत. आनी आज ते सामके कंगाल लोक जाल्लेले आसात, पेन्शनर जाणटे. ह्या इतक्या 10-12 गांवांचो विचार करपाचो सरकारान. आनी जे बाने आमचे लोक ह्या गांवांचे सकयल्या वाटेन वयताले किंवा ते लोक जे बॉर्डरीचेर हाडून सामान दितले, त्यामुळे ज्या लोकांची सुविधा जातली ती सुविधा आयज बंद केला ह्या सरकारान. कारण बांदा आणि सिंधुदुर्ग आणि बांदा आणि आमचा गोवा यांचे संबंध सामके सारखे बरे आसात, की आज पैसे नसल्यार पासून खंयचोय सावकार 2000चे सामान आयज लोकांक आमच्या दिवं शकता. पूण तुमी पेडण्या म्हापशा गेले जाल्यार तांकां कोण दिवचो ना. अशा परिस्थितीन एक सरकारान निर्णय घेवपाचो अशें म्हाका दिसता, की आरोग्याच्या दृश्टीन घेवपाचो. कारण आता हे जे गाडये वयतात कर्नाटकाच्या भितर येतात, कर्नाटकाच्या भायर वयतात, तेतूनसून एखादो जर कोण येयलो आणि तो जर पॉझिटिव्ह आसलो तर तेचेर कितें करतले हे सरकार. आणि सर्वसामान्याक कायदो इतको कडक कित्याक लायला सांग पळोवया. त्यांच्या घरान चूल पेटावंक जाय, तांकां खंय तरी बांदार वचून काय तरी हाडपाकच जाय जाल्यार चूल पेटतली. महाराष्ट्राचो DCP पांडे हेची हांव एक मुलाखत ऐकल्या. तेणें आपल्या पोलिसांक सांगल्या की जे कोण डेली कितें हाडपाक वयतात, दूध म्हण की औषध, अशा लोकांक तुमी त्रास करूं नाका, तांकां वचांनी तेंचेर तुमी लाठीचार्ज करूं नाकात. तुमकां लाठी दिल्या फक्त ती सुरक्षेसाठी. लाठी मारतले जाल्यार ते उनाड भुरगे ते तुमचे आयकनात, 4-4 फावटी तुमच्या फुड्यान येवन स्पीड वाडयतात गाडयेच्या. अशांक तुमी शासन करा. सर्वसामान्य जनतेक आपल्या आपल्या सुविधा घेवनी, तांकां वचांनी आनी येवनी अशें खंय ना आसा. पूण हांगासर मातशें खूब कडक केला. त्यामुळे हे जे गांव आसात, हे गांवात येतात हांगा पत्रादेवीर आनी आमकां सांगतात ते कोणय बाजाराक वयतना आमी कशें वयपाचें. जी वाट आसली ती बंद केली. मेन चेकपोस्ट हांगा आसा. हांगासर सबन इंटरनॅशनल ट्राफीक चालू आसा. सकयल्या रोडान फक्त माणसां गाडये शिवाय वयतात वर्दळीन अशी पायदळ. म्हाका सुद्दां अनुभव येयला की हांव आळव्यागेर दूध हाडूंक वयता जाल्यार काल म्हाका तो पोलीस विचारता तुजी आयडेंटिटी काय आसा काय, आळव्याचें घर खंय आसा आनी म्हाजें घर खंय. तर हांव ताका सांगलो 1 ZP. तर तुजें कार्ड दाखय म्हणालो. हांव म्हटलें कार्ड घालून कितें भावता हांव खंयचे विचारले. अशा पद्दतीन स्ट्रॉंग जर केले तर हे भूकबळी जातले लोकांचे. सरकार जितके कडक करतले तितके सरकार सामान्य माणसांक खूप ट्रबल करतले आनी तेतून माणसां मरतली, कोरोना बाजूकच उरतलो. तरी सरकाराक म्हणजे मुख्यमंत्र्याक हांव सांगूंक सोदता की तेणें ह्या चेकपोस्टाचेर येवन हे चेकपोस्ट पळोवपाचें आनी जी सकयली एक वाट सर्वसामान्य लोकांक आसा ती खुली करपाची. आनी जर तसोच प्रश्न येयला जाल्यार आमी तांकां सपोर्ट करपाक आसा की जर कोण भायले लोक येता जाल्यार तुमकां आमी कळोवपाक.